आनीक शेकी हांव माजोर्डा डॉमिनिक कार्वालोच्या घरा लागीं पावन सोडलां. आयच्या ह्या माणका मोतया कार्यावळी पासत खासा म्हाका खात्री आसा डॉमिनिक आसतलो. डॉमिनिक, हांव तेवतो आनी तुका मेळोंक आयला. बाब कसो आसा तूं? डॉमिनिक, आयच्या माणका मोतया कार्यावळी पासत तुका माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. म्हाका खात्री आसा तूं थोडो वेळ म्हज्या सांगाताक सादतलो. होय तेतून बाब यो. चल. डॉमिनिक, तूं आतांच म्हणटालो की JM प्रोडक्शन हाच्या आसरेकाल तूं तुजें प्रोडक्शन चलयता. म्हणटच JM म्हणजे तुजो पाय, स्वर्गेस्त पाय, जुजे मारियो कार्वालो. आनी ताचेच उद्देशी तूं तुजें प्रोडक्शन फुडें व्हरता. म्हणटच आनीक तुज्या बॅनराचें नांव सारकें सांगल्यार बरें जावपाचें. बॅनराचें नांव जावन आसा JM प्रोडक्शन, वालंकिणी साहेबांचे आसरेकाल. आनीक तुवें जायते तियात्र केल्यात. तुमच्या तियात्राचेर भासाभास करूंक म्हाका दिसता आमी मातशें भायर सरून हाचेर भासाभास करुया. चल. डॉमिनिक, तुका उगडास असो आसतलो तुजे ह्या प्रोडक्शनाक तुवें हात घातला त्या आदीं तुज्या आंगांत हे गुण कशे आयले? केन्ना तुवें ह्या वावराक सुरवात केली? तेन्ना बाब वावर सुरवात करपाक म्हळ्यार हांव चड ल्हान आसलो, 9 वर्सां आसलेलो. तेन्ना म्हगे तितीव अंकल आग्नेल कारवाल गांवच्या भुरग्यांक घेवन तियात्र करतालो. तेन्ना तेणें म्हाका एक दाखलो कॉमेडी रोल दिलो आनी तियात्राचें नांव दावें बोट म्हूण आसलेलें. ते कॉमेडी रोल अशें करून आसलेलो, एक दोळ बंद करपाचो, दुसरो दोळ ओपन करपाचो, पायप बाप मिक्सी घालाय बिशी घाले म्हूण एकलो पयशे घालून वयतालो. मागीर दुसरो येता हांव दुसरो दोळ म्हणटालो. हे हेजेर म्हाका एक बरो उमेद आशिल्ली आनी म्हाका त्या तियात्रान 2 कोडीन जालो. 2 कोडीन बेस्ट एक्टर म्हणून प्रायज मेळ्ळो. तेजे उपरांत तेणें सूत तियात्र पळयलो. तेन्ना सूत तियात्रांत हांवें एक्टींग केलें आनी कांतराय म्हणलीं ग्रूप वायज. तेन्ना उपरांत म्हजो अंकल तो कुवेट गेलो. तेजे उपरांत म्हजो दुसरो अंकल आसलो इनास कारवाल म्हणलो. तो गांवांनी सोलो सिंगींग करतालो आनी तेजे बरोबर हांव धूव म्हणपाक वयतालो. आनी इनास कारवाल तितून म्हाका जायतो आपलो तेंक दिलो म्हणजे ही म्हगे कला मुखार व्हरपा. तेजे बरोबर वयता थिंगा हांव कांतरां म्हणपाक लागलो. जेन्ना हांव SSC पावचे आदीं हांवें म्हजो 9th आसतना एक तियात्र बरयल्लो. हांव मराठी मिडियम, मराठी लिपीन, मराठी देवनागरी स्क्रिप्टान. तो तियात्राचें नांव आसलें फावो जालो म्हाका. तो तियात्र हांवें गांवच्या फेस्ताक केलो. आनी तेन्ना तुजी पिराय कितली आसली? तेन्ना हांव 14 वर्सांचो आसलो. 14 वर्सांचो? हय. मागीर हांव SSC पळोवन मागीर दुसऱ्या वर्सा आनी तियात्र बरयलो हांवें. त्या तियात्राचें नांव सोत. तेजे उपरांत तिसऱ्या वर्साक हांवें वाटसुरा म्हूण तियात्र बरयलो. हो तियात्र म्हगेलो बरो गेलो. 5 कडेन प्रयोग जाले म्हजे गांवांनी. म्हणटरी मागीर तूं जाणा शिकोवप करपा जाय म्हणटरी तियात्र स्टॉप करपा पडटा. पूण ही म्हजी कला आहा ती म्हाका कंटिन्यू दवरपा जाय आसलेली. सो ते म्हगे फॅमिलीचोय म्हाका सपोर्ट मेळटालो. म्हगे मांयचो, पायचो, जावं म्हगे भावांचो, अंकलांचो, सगळी फॅमिली म्हाका सपोर्ट करताली. म्हणटरी हांवें 1 एक प्ले बरोवपाक कॉमर्स केलें. सो थोडे एवरी इयर हांव म्हगे एक 1 एक बरयतालो आनी आख्या गोंयभर भोंवतालो. तुका तरी खबर मेळ्ळी आसता म्हजी. आनी प्रायजूय म्हाका मेळटाले. बेस्ट एक्टर जावं बेस्ट स्टोरी जावं बेस्ट हें फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज करून जायते कडेन प्रायज घेतले. त्या उपरांत हांवें टोटल 6 1 एक प्ले बरयले आनी मागीर हांव जॉबाक लागलो, गव्हर्मेंट जॉबाक, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा. थिंगा 5 वर्सां जॉबा लागून म्हाका अशें करून कितें करपा मेळना जालें. तूं जाणा ड्युटेर पडले म्हणटकीर त्रास जाताय. आनी म्हगे मायंड चेंज जालें आनी हांव काडलां गल्फा गेलो. 7 वर्सां हांवें गल्फा काडली. गल्फा वयता तेन्ना हांव तेज्या पयलीं हांवें तुजो सांगाती कोण म्हणून म्हजो तियात्र हांवें बरयल्लो. पूण तेजें म्हाका एंडींग करपाक बरें त्रास जाल्ले. सो हांव तो तियात्र गल्फा घेवन गेलो. तो बूक जायना जालो म्हजे कडेन. परतो गोंय येयलो आनी मागीर हांवें तोच तियात्र 7 वर्सां गल्फ बी सोळ्ळें आनी गोंय येयलो. तोच तियात्र हांवें म्हगे गांवच्या भुरग्यांक परतो घेवन खेळ्ळो. आनी ते तियात्र हांवें फकत 2 प्रोफेशनल सिंगर गायले. एक एम बोयर आनी दुसरो मिनी मारियो. सो तेंचे सिंगर गायले. जायते वर्सां म्हगे तियात्र म्हणटरी गांवांत जायतो लोक आवाज जालो. लोक तियात्र चोवपा येयलो. मागीर म्हगे इश्ट एक कॉमेडियन मायकल, आमचो फॅमिली मेंबर तो म्हणपाक लागलो, डॉमिनिक तूं बरो तियात्र कित्याक हें कोता?
म्हणजे बंद कित्याक जाता हांवें मायकल आमचो गांवचो ग्रूप हांव गांवा भायर भोंवतालो हांव पण तो ग्रूप दिता म्हणपा लागलो सो तेणें म्हाका सपोर्ट केलो आनी ग्रूप दिलो एक तो ग्रूप घेवन आपणें कॉमेडी केली आनी तो मुगे तुजो सांगो तिकोण तियात्र हांवें आखे रावंडा स्टार्ट केलो पयलीं म्हाका स्टार्ट दिली फादर ब्रिटोन आपल्यागे थिंग दाबाडलाय म्हण आनी तेन्ना हांवें तो आतां आनी मुखार वचपाचो तेन्ना हांव चेचिलाले बोले गेलो सर म्हाका मुगे तियात्र मुखार तेणें बी नाका पण तुका तियात्र लावपाक सपोर्ट कर म्हणून लागलो नॅली बाय नॅली तेणें म्हाका सपोर्ट केलो आपल्यागे एड बेड हें करपाक आनी उपरांत मिकी पाशेकान तोय म्हाका सपोर्ट करूंक लागलो तेदो तो पॉलिटिक्सान आसना मिकी पाशेकू सो अशें करून हांव मुगे कला मुखार वचत गेली म्हाका कोणाचेच आदार मेळटा म्हणून जेन्ना तो गल्फांत आसलो जावं परदेसांत आसलो तरी तुजी जी कला जी आंगान तुजी आसली ती तुका खर्जताली पळय पळय तेदोन सांगपाचें म्हणल्यार हांव एकलोच गोंयकार गाल्फांत काम करतालो सगळे नॉन गोवन्स आसले तेन्ना मुगे आंगान कला आहा इतली म्हाका त्रास करताली हांव हिंग कितें कोता सफर जातालो हिंग कितें कोता कित्याक हांव गोंया येता तेन्ना सगळे कॅसेट एकठांय करून वतालो आनी थिंग घालतालो आनी श्रीलंकान्स जे पळय बरे सिंगर आहाय भुरगे आसताय न्हू तेंगे म्युजीक आनी आमगे गोंयचें म्युजीक एक भाशेन आहा तूं पयलो आसतलें म्हणटरी हांव मुगेले कांतरां थिंगा मुडीत रावतालो नायट ड्युटी आसल्या कांतरां मुडीत रावतालो पूण तेन्ना मुगे तो आरबी बॉस आसलो आमगे सुपरवायजर तो म्हणटालो कारवालो तुगे कांतार मुडी म्हणटात यू सिंग युअर सॉंग अशें म्हणटालो आनी तूं जाणा तें कांय समजना म्हळ्यार ते खुशाल जाताले हें करून मागीर हांवें मुगे कंटिन्यू केलें तेजे फाटल्यान हांवें तें एक सपन तियात्र पळयलो तितूंत हांवें वेलंकन साहेबांनी जी सिनरी मांडयली बरी सारकी बरे एक्टर गॉडवीन ग्लोरिया बरे एक्टर घेवन हांवें शो मुगे बरो गेलो 25 प्रयोगां वयर जालो डॉमिनीक आमी आतांच आमच्या गाडयेंत जायत्यो गजाली मारल्यो आनीक फुडें वेता आसतना तुमकां कितें दिवं ह्या तियात्राचेर आमी भासाभास करताले तर ह्या तियात्रा थोडी म्हायती हां तुमकां कितें दिवं तियात्र एक फॅमिली स्टोरी आसलेली सो तितूंत एक पयशेकार मनीस ऑर्फनेजींत चेडवाको काजार जाता तेन्ना तेका तें ऑर्फनेजींत चेडूं म्हण तेका जाय तें सोतायताय घरान पूण तें आपल्यागे सॅक्रिफायस करपा जाय म्हण कितेंय पूण तो कोण आपल्यागे घरा सांबाळून सोदिता आनी जेन्ना आपले घरकार एक पयशेकार आसता पूण पयशेकार आसून ते घरान सॅटिस्फॅक्शन मेळना देखून तें काडटा आनी एक भुरगें पोशिता भुरगें जायना भुरग्यां पोशिता भुरग्या ऑर्फनेजीन दिता ऑर्फनेज दिता आनी मागीर तें सांगता म्हणजे हें भुरगें अमके मनशा कडेन मिस्टेक जावन घडोलें ते भुरगें आपण सांबाळ तुमकां दोगांयकूय नवें जिवीत दिल म्हूण सांगता जाल्यार आपण आनी हे घराब्यां केसो सूख दिवपा तुमकां कितें दिवं म्हणजे तेगेलो तो देर आसत तो पयलो एक चेडवा अशें करून पेडेर करता पायलट आसत तो पेडेर करून तो तेका काजार जावपा सोदना पूण ती लास्टाक तेंक एकठांय कोतरी तेंगेलें भुरगें म्हूण तें तांकां दाखयता जाल्यार आपण तुमकां दोगांयकूय एक केलें तुमी दोगांय एकमेका लेख नासलें तूं तें एक्सेप्ट करून आसलेलो आयज आपण तुमकां काजार करून एक केलें हेज्या व्हडल्यानी सूख तुमकां आपण कितें दिचें अशेंच म्हणलें तो डॉमिनीक हे भाशेच्यो काणयो बरोवन तुवें लोकांची काळजां जिखून घेतली आयज मेरेन तुवें कितले तियात्र बरयले हे टी लेटरान म्हजे टोटल आतां 9 तियात्र जाता 9 तियात्र हय तेज्या पयल्यान 3 तियात्र बरयले सो त्या तियात्रान हांव सांगलें तुका फावो जालो म्हाका सोत आनीक वाटसुरो तेजे उपरांत 7 वर्सां ब्रेक गेले उपरांत हांवें तुजो सांगाती कोण तें एक सोपोन तुमकां कितें दिवं तो लिपचो ना ती तुका रावता ती ओरीक बागी तूं आमकां नाका तीच म्हजी सपनां फाटल्या वर्सा जाला तो आतां हो म्हजो न्यू तियात्र तुमच्या भुरग्यांची तान हय ह्या तियात्राचेर आमी थोडी भोव भासाभास करुया कारण हो तियात्र ह्या सिजनांतलो नवोच तुवें भायर काडला हाचे प्रयोग जाल्यात ना प्रयोग 14 तारखेसान सुरू जातात ह्या म्हयन्याचे डॉमिनीक आतांच तूं म्हणटालो नव्या तुज्या तियात्राचे अजून प्रयोग जावंक नात पूण हाची तयारी जाली आसतली आनीक हो तियात्र केन्ना रिलीज जाता हो तियात्र म्हजो नोव्हेंबराचे ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर उसगांव रिलीज जाता आनी हाची हांव तयारी सारकी नेटान करता ह्या दिसान म्हजी प्रॅक्टीस चालू आहा हय आनीक हाची जी काणी आसा तिवूय म्हाका दिसता लोकांक सारकी बांदून दवरपाची आसतली हय ह्योय काणी हांवें लोकांक सारक्यो म्हणजे
बांदून दवरपा सारकी घडोवन हाडल्या लोकांक मानपाक सारकी हांवें ती तयार केल्या. डॉमिनीक तुज्या ह्या नव्या तियात्रा पासत तुका हांव व्हड यश हांव येता आनीक मागता तुजे 100 ताचे प्रयोग जावचे. थँक्यू. हां तर डॉमिनीक तुजे फाटले जे तियात्र जाल्यात ताची काणी एकदम बरी आसतली. तर ह्या वेळार हांव तुजे लागीं जाणा जावंक सोदतालो की तुवें खंयचे तरी एका तियात्राची काणी एक 4 उतरांनी ह्या वेळार सांगल्यार अदीक बरें जातलें. हय तुका हांव म्हज्या 3 वरीक बागी तियात्राची काणी सांगता. हो तियात्र म्हजो 53 शोज जाले. तो बरो नेटान चल्लो आनी हे तियात्रा काणी अशें करून आहा माय पाय आसता पाय गिरेस्त आसता म्हणजे पयशे लँड जमीन आसता ते कडेन आनीक जमीन आसता आनीक एक नॉन गोवन बायलो तो हिंगा गोंयां हालीं येता म्हणजे गोंयची जमीन लुटूंक. जेन्ना ते नॉन गोवना खबर आसता म्हणजे आपूण आपल्या गोंयचे जमनीचो वालोर मेळटा म्हूण तेन्ना ताका खबर आसता हे मनशा कडेन जमीन आहा म्हूण जायती देखून तो कितें करता तेगेल्या चेडवाच्या मोगान पडटा. मोगान पडटा आनी चेडूं मोगान पडटा म्हणटकीर बापूय ऑटोमॅटिकली क्वेश्चन करता न्हू चेडवा कडेन तो नॉन गोवन तो एक बिल्डर तूं तेज्या मोगान कित्याक पडटा तेज्या जाणवाय आहा बिल्डर म्हण जाणाय पयशे आहाय पूण तेगे कांयच आमकां खबर आसना कितें आसता तूं तेज्या मोगान पडटा. सो चेडूं म्हणटा कितें आपूण केशे भाशेन ताका काजार जातलें आपूण तेज्या मोगान पडटा म्हणटा काजार जाता. हो कितें करता लास्टाक तें भावांकूय कॉन्फिडन्सान घेता आनी म्हणटा भावूय कितें म्हणटा तुगे जमीन आमी विकताय म्हणटा पाय म्हणटा कितें ना आपूण जीव आस पासून आपूण जमीन विकपा दिवपाना म्हणटा. अशें करून ती स्टोरी मुखार वयता जायते पायक त्रास कोताय बायक त्रास कोताय. सो केशीच तो तांकां जमीन विकून दिना म्हणटरी एक दीस कितें जाता अशें करून तो एक कोडेन बिल्डर आहा तो इलिगल कन्स्ट्रक्शन करूंक वयता. ते चेडवाक बाय फोर्स तें तेका काजार जाता इलिगल कन्स्ट्रक्शन तें काजार जातरी तो ताका घरांतून धाडायन दिता. आपल्या फकत जमीन जाय आसलो म्हणटकीर तूं नाका आसलेलें. सो हें पायको बी जमीन सिग्नेचर बी मागोन घेवन येता म्हणटरी पूत कितें कोताय दोगोय कॅनडा वयताय. जेन्ना कॅनडा वयताय तेदोन तेंगेली जमीन विकून वयताय आसते तेदोन तेंगेली फ्लायटी एक्सिडेंट जाता ती पोतोन येतरीच तांकां आनी कांयच आसना न्हू ती ताका सोदून भोंवताय म्हणजे आमगे जमीन आमी विकिली की सो मिस्टेक जाली सो ती ताका सोदून भोंवताय. तेन्नाच त्या बिल्डरा एक कडेन लोक फातरायताय आनी ताका तें कन्स्ट्रक्शन बंद कोताय तेगेलें तेदोन बंद कोताय आनी तेदोन तो सांगता म्हणजे आपूण गोंयचो बायलो जायन कितें करूं सोदिता पूण गोंयकारांक एक वटचोय आपलें आनी कांय करपा मेळना कळ्ळें काय न्हू. मागीर तेदोन पाय सांगता कितें म्हणजे आपले भुरग्यां तुवें त्रासांक घायली ते आपल्या एगेन्स्ट काम केलें आनी ते गेले पूण आज तेच भुरगे म्हज्या पांयांक पावले जाल्यार म्हणटा आपल्यागे जमीन आपल्याको जाय ते म्हणटाय आमगे जमीन आम सांबाळटले. तेन्ना मागीर अशें करून ती भासाभास जाता म्हणटाय तेदो आमी जाणटेल्यांची हांव तो मोरल दितां आदल्या जाणटेल्यांनी ही जमीन सांबाळून दवरली तेणी ती आपल्या गरज पडल्या पासून विकूना.